आनी एकलो बिबटो वाडवल दिवचले मेलो। रान दुकराक लायिल्ल्या केबलाच्या फासान तो आडकलो आनी रातभर उरलो। राना खात्याचे ऑफिसर सांगता ते प्रमाण बिबटो 4-5 वर्साचो आसूये। कोणूय येवन रान दुकराक केबल लायतात आनी आडकतात बिबटे। उदकाक लागून जनावरां गांवांत येतात। फॉरेस्टान पेट्रोलिंग वाडोवंक जाय म्हणून गांवकार मागतात। मंगळारा सकाळी हो बिबटो रान दुकराक रायिल्ल्या फासान आडकल्लो मेळ्ळो। थंयचो पंच सांगता ताणें पळयल्ले तेन्ना तो जितो आशिल्लो, मात राना खात्याची टीम येता म्हळ्यार तो सोंपलो। तेन्ना गांवांतले कोण 4 व्यक्ती म्हणाले वाघ हांगा खंय तरी फाश्यांत पडला। तेन्ना हांव पळोवन येयलो जाल्यार तो जितो आसलो। सोमतोच आमी फॉरेस्ट 100 फोन मारलो की फॉरेस्टराचो फोन नासलो आनी 100 फोन मारून आमी फॉरेस्टराक इन्फॉर्म करा म्हणून सांगलें आनी तेच्या उपरांत तो वाघ जितोय आसलो। फॉरेस्टरांनी आमकां कॉन्टेक्ट केलो की आमी बोंडलासून येता म्हणून आनी बोंडलासून येवन येता म्हणसर तो मातसो तो वाघ आसा तो एक्सपायर जालो म्हणजे मेलो। वयले त्या वाटेन कळण्या बिण्या ती मायनींग जाल्या पळय सगळीं जनावरां हांगा येता तेन्ना गव्हर्मेंटाक म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा की फॉरेस्टर डिपार्टमेंट खंय बेगींतल्या बेगीन लागीं दवरपाचें आनी ह्या गोश्टीचेर अशें बेगीन जर जिवंत अशें कितें तरी मेळत खंय फाश्याक लायले खंय तुमच्या कॅनलात पडलेले उदीक मेळ्ळें तर हे प्राणी वाघ म्हणा गैरेडे म्हणा हे जिवंत रावंक शकतात। भायले जे घाटी लोक येता ते हांगा फाशे बी रातचे येतात लायतात कळोवंक चुकना। आमी केन्ना गांवांत शेतांनी फिरोंक गेलो जाल्यार ते फाशे मेळटात पण हालींशे मातशे कमी पण हे जुने फाशे आहा तेन्ना ते घाटी दुकर मारूंक येतले तेन्नाचे म्हाका दिसता फाशे आसतले असो म्हाजो एक अंदाज आसा। तेका लागून आनी हांगा रानटी एग्रीकल्चर काजूचे प्लांटेशन चड आसल्या कारण फॉरेस्टरान हांगा त्या पद्दतीन गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष घालून इमिजिएट अशे वाघ गैरेडे ह्या हेतूर खूब आहा की काजूचे प्लांटेशन जाल्ले आहा तशें तिराळीचें उदीक घेवन हांगा हरवचार जो ह्यो आमचो परिसर आहा वडावल गांव राना खातें सांगता ते प्रमाण तो 4-5 वर्साचो आसतलो। ताका राना खातें सापळ्यांतल्यान सोडून घेवन गेले। 4 to 5 years एज आसतली तेजी, मेल आसा तो आनी हे जे फाशे लायल्ले आसा ते जवळ जवळ 1 वर्सा पयलींचे आसूं शकता की मातशे जुनेच आहा ते म्हणजे कळमेल्ले आसा ताका रस्ट येयल्ली आहा बरी। आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार हे हांगासर म्हाका दिसता की तो काल लागोंक जाय अशें दिसता धाड। आयज फातोड्यो जाल्यार इतलो फास्ट मारपाचो ना तो, कट पडलेलो व्हडलो ना ताका पूण भितरसून ताका मार लागलो भितर कट पडोंक ना पूण ते भितरसून मार लागून तो चड हे एक्सायटेड नाचोनूच मातसो हे जाला तो आनी चड हे जालो कित्याक तो उदकाक जाम जालो। काल चड करून तो वताक उरला पूण ट्रॅप लायता लोक वयता न्ही की कोणी लायलो म्हणून ते झूक करून कळोंक शकना। जर लायतना मेळ्ळें जाल्यार आमी पेट्रोलिंगाचेर आसतना आमी जशे खंय सापडले जाल्यार उखलता पूण तशें आतां प्रायवेट प्रॉपर्टीन आमी रेग्युलर विजीट दिवंक शकना। फास लायिल्लो दुकराक मात सोंपलो बिबटो। फाटल्या 2-3 वर्सांत गोंयांत 8 ते 9 बिबटे मेल्यात। दुकराच्या सापळ्यान आडकून मेल्लो हो 4थो बिबटो। प्रुडंटा खातीर उदय परब। काणकोणा विजन एंड मिशन ग्रुपान मंगळारा काणकोण उदका पुरवण खात्यार मोर्चो व्हेलो। चापोली धरण लागीं आसून लेगीत काणकोणकारांक उदका खातीर तळमळचें पडटा। काणकोणकारांक उदक मेळचें म्हूण ह्या ग्रुपान 15 दिसां पयलीं मुख्यमंत्री संबंदीत खात्याचे मंत्री आनी अधिकाऱ्यांक निवेदन दिल्लें। ताचेर कांयच जायना तें पळोवन तांणी मोर्चो व्हेलो। काणकोणा उदका पुरवण खात्याचेर लोकांनी मोर्चा व्हेला म्हूण कळ्ळे उपरांत थंयचो आमदार इजिदोरी थंय पावलो। आतां मेरेन लोकांनी त्रास काडलो। फुडल्या सिजना सावन लोकांक सारकें उदक पावोवपाची जबाबदारी आपली म्हूण तो उलयलो। आतां लोक हांव शेडेर गेलो तें सगळ्यांक हे 15-20 दीस त्रास काडायत फुडल्या वर्साक तुमकां उदक पावपाची म्हाजी रिस्पॉन्स। सेम वे उदक ना न्हू उदक भरपूर आहा पूण हे कडेन टॅक्निकल मनीस कोण ना। बाबा तो पंप कितें जाला ती पायप लायन कितें जाला हे कडेन झिरो। काणकोणा उदकाचे स्रोत कमी ना पूण ते उदक लोकां मेरेन पावोवंक उदका पुरवण खात्याक जमना। प्रुडंटान काणकोण धरून गोंयभरच्या उदकाचे शॉर्टेजीर 7/24 खासा सिरिजार रिपोर्ट केले। काणकोणा चापोले तीच परिस्थिती। धरणा लागसारूच लोकांचो पिवपाच्या उदकाक दुश्काळ। कित्याक काणकोणा दिसा उदकाचो प्रॉब्लेम वाडत आसा आनी तो काणकोण एकू कडेन न्ही लोलये पंचायत पैंगीण पंचायत खोतीगांव पंचायत गावणगरी पंचायत श्रीस्थळ पंचायत काणकोण म्युनिसिपालिटी एरिया आगोंद खोला जितलो पळय बेल्ट आसा दोन वाटेन दर्या वाटेन आनी दोंगरा वाटेन सगळ्या दिसा उदकाचो इतलो प्रॉब्लेम वाडला
मागीर एक कट्टीभर उदका खातीर पसून आमगेल्या गोतगांवच्या गांवकारांच्या लोकांक 2-3 किलोमिटर चलत वयचें पडटा. फाटल्या प्रुडंटाचे पसून इतलो बरो रिपोर्ट आयिल्लो हे फक्त परिस्थिती काणकोणची कितें आसा ती, काणकोणच्या गांव उदका लागून कशी रोग रडटा ते, आनी ह्या ऑथॉरिटीक कशें कळना काय म्हणटा अजाप. एक आज सरकारांतले पळय आज बरो सरकार म्हणून लोकांक दाखयता सांगता तोंडान, पण ह्या सरकार हांकां सारको सादें डेली लायफाक उदक जाय तें दिवंक शकना. हॉटेलवाले शेकवाल्यांक उदक उणें ना, तांकां वॉटर सप्लाय 24/7. तांकां उदक दिलें म्हूण हरकत ना, पूण लोकांचोय विचार करात म्हूण काणकोणकार मागतात. शेकवाले भरपूर उदक शेकवाले कोण हांगा केन्ना उदका लागून त्रास म्हणून सांगपा येना. तांकां ते कशें तांकां उदक सप्लाय जाता आमकां खबर ना. बारीक लोकूच लोक कट्ट्या उदक भरता तुमी पळयला अशें लोकांक त्रास जातात. आनी हांगा गव्हर्मेंटाचें हें काय ना, तांकां कितल्यान दियात तुमी जोडा पयशे, पण लोकांक त्रास करून लोकांच्या जिवाचेर उदकाचेर खेळना. उदक म्हणटा मेन. अशें अल्टरनेट डेज उदक येता, पूण येता फक्त 1.5 ते 2 वरां खातीर आसा. अल्टरनेट डेज हय 1.5 वर 1.5 वर ते 2 वर सकाळी, आनी मागीर कांय ना. उदक एक दिसान चुकून येत तें, आनी तें म्हणल्यार असलें चिखला उदक. रातचें उदक 4 बी म्हणल्यार रातचें आमी न्हिदपाचें काय उदक व्हरपा जागी रावपाचें. तेमी मातशी तरी तेजे विचार करपा जाय न्हू. खंयची एरिया तुमकां? तारीर. आतां हांकां फोनाचेर फोन करता टँकरा बंदोबस्त हिंगा जायना, तो म्हणटा वयल्या वाड्यार येयला तुमकां कळपा जाय म्हणटा. हांकां रातभर हांव फोन करता, 4-5 दीस जाल्यार आमी रातभर जागी रावता. गांवडोंगरी एरिया उदक येता, बट आठवड्या एक दीस येता, ते म्हणल्यार खंयच्या टायमार येता ते कांय कळना. आठवड्या एक दीस येता. सरकार 24/7 उदका पुरवणेच्यो गजाली करता, मात ह्या लोकांक आठवड्यांतल्यान एकदां धड उदक ना. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाचो फ्लोटिंग ड्राय डॉक दर्यान बुडत म्हूण शिपयार्डाचे कामगार भिल्यात. कामगार सांगता ते प्रमाण हो ड्राय डॉक खंय एका सायडीक बागवला, तातूंत ऑयल आसा. फाल्यां जर बुडलो जाल्यार मोठ्या प्रमाणात ऑयल स्पील जावं येता म्हूण तांकां हुस्को. मुरगांवां नॅशनल ट्रेजेडी जायत म्हूण तांकां भंय. लास्ट जुलायान ती बुडलोली, इन द मंथ ऑफ जुलय. ती तेन्ना आमकां एमपीडीन तशेंच डिप्युटी संकवलकर कलेक्टर ताणें आमकां मारून भायर घातलेले की ती वेसल सॅल्वेज करपाक जाय म्हणून. तो आज 1 वर्स जालें ते वेसलाक अजून पासून डिप्युटी कलेक्टर येवना, मामलेदारूय येवना, ना एमपीडीकूय कांय पडलेलें ना. आज एक नॅशनल डिझास्टर म्हणल्यार जाता हो, न्हय फकत वास्को पूण आख्खे गोंयान, कित्याक ती ऑयल भायर सरत आसा. तेच भाशेन आयज तीच हालत वेस्टर्न इंडियाची जाल्ली आसा. तुमी पयला आसतलें ड्राय डॉक सारको टिल्ट जाला, ना म्हण एमपीडीकूय पडलेलें ना म्हण गोंयच्या सरकाराकूय पडलेलें. आयज हो ड्राय डॉक लिस्ट जाल्लो, तितून उदक भरलेलें. हो स्टेट डिझास्टर न्हू, हो नॅशनल डिझास्टर जो जावंक शकता. सायडीक एक क्वीन आसा, आनी आतां पावसाचो सिजन, ते हितून कितेंय जावपाक शकता. जर तो लिस्ट जावन समज जर त्या शिपाक मारलो, ऑयल भायर पडली जाल्यार सगळे अख्ख्या हेका जावंक शकता, गोंयान स्प्लीट जावंक शकता. अशे तरेचो हो डिझास्टर जावंक शकता. आमी म्हणटा हे ऑयली खातीर व्हडले डिझास्टर जातले, खूब आख्ख्या गोंयाक निस्ते पिड्यार जातले. जाल्यार हे आमच्या सरकारान, म्हाका हांव चड करून एमपीडीक सांगूंक सोदता, हे एमपीडीन लक्ष घालपाचें. हे एमपीडीचें काम आसा, एमपीडीचो पोर्ट आसा, आनी एमपीडीक पयलो रायट आसा ह्या शिपाचेर. जावं हे शिपाचे कोण आसा जे मॅनेजमेंट आसा तांकां धरून हे शिपाचे बेगींतले बेगीन, जावं ती ऑयल आसा जावं आनी कितें आसा ते बेगींतले बेगीन तेमी तेजेर कितें तरी तोडगो काडचो, जावं कितें तरी हें करचें. तशेंच आयज आमची ही वेस्टर्न इंडिया वर्करांची 1.5 वर्स जाली अशी हालत जालेली आसा. जसो जो डॉक आनी जे शीप स्क्रॅप जालेले आसा त्या भशेन आमी जे भशेन हाडटे घडटे तेय आमी स्क्रॅप जालेले आसा. जावं आमच्या फायनान्स वाटेन, जावं आमच्या फॅमिली वाटेन. आयज भुरग्यांची एडमिशन आहा, आमकां भुरग्यांचें एडमिशन करपाक आतां पयशे ना आमचे कडेन. आमकां बँकेची लेटरां येयत आसा, बँक आमकां सतयत आसा, हॅरेसमेंट करीत आसा. आमकां कोर्टासून लेटर येयलेलें, म्हाका जाल्यार कोर्टासून लेटर येयलेलें आसा, फायनल लेटर येयलेलें आसा. आतां कितें करपाचें कांय कळना. मनोहर भाई पर्रीकारा कडेन, आमच्या सीएमा कडेन पासून मेळ्ळें, आनी तेणें सांगलां आमकां आपूण तुमच्या चॅरमॅना कडेन उलयता, एमपीडी चॅरमॅना कडेन उलयता, आनी जाता तितले बेगीन हांव तुमचो प्रॉब्लम सॉल्व करता म्हणून. हांव ताका एक रिक्वेस्ट करता, हें जर काम करतलो जाल्यार इच्छा शक्ती पर्रीकारा कडेन आसा, आनी पर्रीकरूच आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक शकता. सुमार वर्स जाले वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड बंद आसा. कंपनी खंय लॉसान म्हणून बंद पडल्या म्हणून सुत्रां सांगतात. सेटलमेंट करिनासतना काडले म्हूण तेन्ना सावन 350 वयर कामगार थंय अजून धरण्यांक बसल्यात.
ऑयलीन भरिल्लो फ्लोटिंग ड्राय डॉक दर्यान बुडत म्हूण आतां भय. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. घेवया एक ब्रेक.